सुरवेस्पो तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. महिमा तुका सोम्या. खूब लोकांचे जोमे ताचे बरी चलताले आनी ताणें वडून तांकां म्हळें, जर कोणूय म्हजे सोरी येत आनी आपलो बापूय आवय बायल भुरगीं भाव भयणी आनचो आनी आपल्या जिवाचो द्वेस करिना जायत ताच्यान म्हजो शीस जावन वचो. जो कोण आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावन वचो. तुमचे भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपोवंक गरज तितलो खर्च आपणा लागीं जायत की ना हाचो आदीं पयलो बसून अदमास करचो ना काय. ना तर बुन्याद मारल्या उपरांत तें शाती पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतात तितली ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटले, ह्या मनशान बांदूंक हाडायलें पूण ताच्यान सोंपोवंक नजो जालें. वो कोण पातशाय दुसऱ्या पातशायांचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन वो 20,000ची फौज हाडटा ताका आपणाचो फुडो करूंक जाता की ना तें आदीं पयलें बसून चिंतिना जायत. जायना जाल्यार तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसत तितल्याकूय पाट करिना जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावन वचो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी.